नमस्कार. ही दुख्खेस्त सामकी खबर घेवन आमी तुमच्या मुखार येतात. जशें तुमी फाटले अर्दवर सुमार आतां प्रुडंटाचेर पळयतात, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आमचे मदीं आतां नात. सांजची अनऑफिशियली खबर सादारण सांजची 6:30 सुमार आयिल्ली, पूण ऑफिशियल कन्फर्मेशनाक सरकारान बरोच वेळ काडलो. ताका लागून अजून सुद्दां खासदार, मंत्री, राष्ट्रीय पावड्यावेल्यान जी ट्विट्स येतात, जे संदेश येतात, ज्यो श्रद्धांजली येतात तांचे खातीर, तांचे वेल्यान आतां हें फॉर्मल आतां डिक्लेरेशन जाता की मनोहर भाई पर्रीकार जवळ जवळ 25 वर्सां ज्यांनी एक गोंयच्या राजकारणाक एक वेगळी कलाटणी दिली, एक वेगळी उभारी दिली आनी एक वेगळें वळण गोंयच्या राजकारणाक दिलें. फाटलें जवळ जवळ देडेक वर्स कॅन्सरा कडेन, पँक्रियाच्या कॅन्सरा कडेन झुजताले आनीक निमाणे शेवटी ती बातमी आयली की तांची प्राणज्योत जी आसा सादारण सांजची 6:30 निमाणे पालवली. तर ही खबर आमी तुमच्या मुखार घेवन येतनाय आमकां तितलेंच दुख्ख जाता, पूण ही गजाल तुमचे मेरेन पावयतनाच एक ताचो ह्या फुडाऱ्याचो फाटलो आढावो, ताजी फाटभूंय हाजी खंय तरी आयच्या राजकारणाक चर्चा ही जावकूच जाय. त्या मनशाचें, त्या व्यक्तीचें ह्या गोंयच्या अर्थवेवस्थेक, हांगच्या राजकारणाक जें योगदान आसा ताजी खंय तरी चर्चा जावकूच जाय. सोंपले तेन्ना आतां मरण आयलें तेन्ना पर्रीकार हांची वय जें आशिल्लें 63 वर्सां, 1955 13 डिसेंबराक जल्म जाल्लो आनी आज 17 मार्चाक 2019 63 वर्सां पूर्ण करून ते आमच्या मदल्यान गेल्यात. सादारण 25 वर्सांचो तांचो राजकीय कार्यकाळ गोंयांक. 1994 ते पयले आमदार म्हणून विधानसभेर आयले आनीक विधानसभेंतले भाजपाचे सगळ्यांत पयले 4 खांबे जांकां मानताले, श्रीपाद भाऊ, मनोहर भाई पर्रीकार, नंतर लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी तेन्ना दिगंबर कामत तांचे बरोबर आशिल्ले. ह्या 4 खांब्यां मदलो हो खांबो निमाणें सुद्दां 25 वर्सां अखेर पर्यंत हांतरुणार पडून सुद्दां खांबो कसो पक्षा बरोबर रावलो आनी प्रत्यक्षांत उबो रावलो आनी आपल्या दुयेंसा कडेन झुजलो. पूण ताणें राज्याची सेवा जी आसा, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून पयलीं, मागीर मुख्यमंत्री म्हणून, ती सेवा ताणें अखेर पर्यंत खंडीत केली ना. आज ज्या पद्दतीन तांचेर वेगवेगळे राष्ट्रीय, राज्य आनी वेगवेगळ्या फुडाऱ्यांचे ज्यो श्रद्धांजलीचो ओघ येता, वेगवेगळे संदेश येतात, ताजे वेल्यान त्या फुडाऱ्याचो एक वेगळो कॅलिबर, एक वेगळो स्ट्रेचर आमकां कळटा. आनी हाजेरच चर्चा करपा खातीर आज आमचे बरोबर आसात आमचे संपादक प्रमोद आचार्य. तर प्रमोद, एक पर्रीकारांचे एक फाटभुंयेचेर वेगळी नजर समजा आज आमी मारपाक गेले. हाव वूड यू डिस्क्रायब दीस लिडर इन अ ब्रीफ? एक थोडक्यांत वर्णन ह्या फुडाऱ्याचें. सुयश, वर्णन म्हणचे परस तुका तो काळ याद जातलो 1994, 95, 96 तो 99 मेरेन, जंय लोक गोंयचे राजकारणी आनी राजकारणाक विटिल्ले आनी अशे तरेन ती एक दलदल कशी तयार जाल्ली की कोण कोणाचो आनी कोण खंय वचून सत्ते खातीर कितें करत हाजो कांयच नेम नाशिल्लो. आनी एक मतदार म्हण, एक नागरीक म्हण गोंयच्या सगळ्या जनते मदीं एक नैराश्य आशिल्लें, डिप्रेशन आशिल्लें. अशे परिस्थिती भितर मनोहर पर्रीकार आयलो आनी पयली फावट जेन्ना तो मुख्यमंत्री जालो तेन्ना ताचो कामाचो धडाको, ताची स्वताची इंटेग्रिटी आनी एडमिनिस्ट्रेशन हाताळपाची कळाशी, ह्या 3 गजालींच्या आदाराचेर ताणें जो एक धडाको सुरू केलो आनी एक वेगळेपण जाणोवन दिलें. आनी बाकीचे जे गोंयचे राजकारणी आशिल्ले तांचे पासून आपूण फक्त विचारांनी, आचारांनी किंवा आयडियोलॉजीन वेगळो न्ही, तर एक प्रशासक म्हणून, एक एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून आनी खास करून एक चीफ मिनिस्टर म्हणून एक कितें लेवल गाठपाक जाता आनी कितें लेवल तयार करपाक जाता हें ताणें त्या काळाक दाखयलें. सो निश्चितच गोंयकाराक एक होपलेसनेस सिच्युएशनांतल्यान भायर काडून राजकारणाची एक होप दिवप, आय थिंक दॅट इज हाव इट बिगेन. आनी थंयच्यान हो प्रवास सुरू जालो. म्हणजे
पोस्ट 1989 समजा आमी पळयत तेन्ना पक्षांतराचो पक्षफुटीचो सगळो काळ आशिल्लो. 13 दिसांचे सुद्दां मुख्यमंत्री जाताले. पूण पर्रीकार जेन्नाच्यान विधानसभेक आयले ताजे नंतर पोस्ट 98-99 जर आमी काळ पळयत, बरे पैकी स्टॅबिलिटी कायदेशीर हाका एमेंडमेंटा लागून आनी पर्रीकाराच्या परफॉर्मन्साक लागूनय एक वेगळ्या तरेची स्टॅबिलिटी बरे प्रमाणात गोंयच्या राजकारणाक दिसता. म्हणजे राजकारणा कडेन, आमदारां कडेन, खासदारां कडेन लोक परफॉर्मन्साचे दृश्टीन पळोवंक लागले आनी परफॉर्मन्स बेस्ड आमदारांक हाडपा लागले. अशें चित्र उबें करपाक ते यशस्वी जाले अशें आमच्यांनी अशें धरूं येता. सुरवातीचो जर कार्यकाळ पळयत म्हळ्यार जेन्ना आपल्या कॅबिनेटांतले सहकारी गरजे परस चीफ मिनिस्टर म्हूण आपल्याचेर अनाठायी दबाव हाडटात तेन्ना विधानसभा विसर्जीत करून परत निवडणुकीक वचपाची धैर्य दाखोवप आनी ताचे उपरांत परत जेन्ना मुख्यमंत्री जाता तेन्ना 2005 एका तात्वीक मुद्द्याचेर आपल्या मंत्रिमंडळांतल्या एका मंत्र्याक ड्रॉप करप आनी ताका ड्रॉप केल्यार आपलें सरकार वचपाक शकता हाची पुराय जाणीव आसून करप आनी ताका लागून मागीर सरकार वगडावप. आनी असली गजाली म्हाका दिसता तुवें म्हणटा तशें 89 ते 99 ह्या 10 वर्सां भितर गोंयकारांनी पळयल्योच नाशिल्ल्यो. बरोबर की एका तात्वीक मुद्द्याचेर, एका इंटेग्रिटीच्या मुद्द्याचेर, एका प्रिंसिपलाच्या मुद्द्याचेर आपलें सरकार सुद्दां गेल्यार कोता येता पण आपूण एक स्टँड घेतलो. आनी इट वॉज कायंड ऑफ अ शॉक एंड ऑ पॉलिटिक्स जें आवडलें गोंयकारांक कारण तो फक्त शॉक एंड ऑ नाशिल्लो, ताका एक इंटेग्रिटीची धार आशिल्ली, एक तात्विकतेची किनार आशिल्ली आनी तातूंतल्यान तांणी स्वताचो जो एक पर्सोना उबो केलो 2005 मेरेन. म्हळ्यार जेन्ना 5 जाण तांचे फुटले आनीक मागीर काँग्रेसीचें सरकार आयलें 2005 ते 2007 मेरेन. म्हळ्यार तो जर 2005 मेरेन तांणी जी एक स्वताची इमेज तयार केली, आय थिंक दॅट वॉज एक्सेप्शनल. दॅट वॉज समथींग तूं जें म्हणटा की एक गोंयच्या हाका स्टॅबिलिटी कित्याक आयली कारण मनोहर पर्रीकारान गोंयच्या राजकारणाक एक दुसरो पोल दिलो. जनरली जगांत खंय पळयलें तरी आमी पॉलिटी ही बायपोलर आसता. ही मागीर अमेरिकेक आसूं किंवा ब्रिटनाक आसूं एक बायपोलॅरिटी आसता. 2 विचारांची आनी तात्विकतेची एक झूज आसता जातूंत मतदान जाता. तें तूं जर खरेंच पळयत जाल्यार 99 मेरेन गोंया भितर आफ्टर मोगो आनी युगो ती बायपोलॅरिटी नाशिल्ली आनी मोगोचे आमदार फुट्टाले ते भाजपा वताले, काँग्रेसीक वताले, काँग्रेसींतले भाजपा वताले, अशी एक विचित्र परिस्थिती निर्माण जाल्ली. ती बायपोलॅरिटी गोंयच्या राजकारणाक जर कोणें परत मेळोवन दिली जाल्यार ती मनोहर पर्रीकारान मेळोवन दिली. आनी तूं जी म्हणटा की ताजे उपरांत आमकां खूब स्टॅबिलिटी दिसता म्हणून गोंयच्या राजकारणा भितर ही बेजिकली प्रिसायजली बिकॉज ऑफ दॅट बायपोलॅरिटी. ती बायपोलॅरिटी रिइन्स्टेट जातकीर everybody has to take a call whether I belong on this side of the aisle or that side of the aisle. I think he restored that bipolarity. Either you are here or you are there. जे सगळे पुसट जावन गेल्लें आनी फक्त सत्ता हेंच साध्य जावन पडिल्लें साधन न्ही, थंय मनोहर पर्रीकारान ती बायपोलॅरिटी रिस्टोर करून ताका लागून ती स्टॅबिलिटी येवपाक लागली. एक तेप आशिल्लो की पोस्ट प्री पर्रीकार समजा इरा आमी राजकारणाक पळयलो जाल्यार एक सादारण लोक पक्ष जावं मोगोचे शिवांक UJDPची 2 पानां अशे पक्षांक पळोवन मतां मारताले. आनी पोस्ट पर्रीकार इरा समजा आतां आमी एक 25 वर्सांचो पळयत आतां लोक जशें प्रेजिडेन्शियल इलेक्शनां जाता तशें फुडाऱ्याची इमेज सोदतात मत मारपाक. एखाद्या पक्षा कडेन आज जर फुडारी नासत जाल्यार ताका इलेक्शन आपले जे फुडार जो आसा इलेक्शनाचो तो निश्चित दिसना. ही इमेज ही पर्रीकाराक लागून गोंयाक तयार जाली की लोक आतां एका परफॉर्मिंग लिडराक सोदतात. तशी लिडरशीप बेस्ड मतदान करप अथवा पक्षाक कौल दिवप अशे प्रकारची संस्कृती पर्रीकाराक लागून आयली अशी म्हणू शकतात आमी. हय डेफिनेटली. पूण एक गजाल कशी आसा तातूंत भितर भारतीय जनता पक्षाच्या स्वताची जी संस्कृती आसा की आपल्या लोकल लिडरशिपीक ऑटोनॉमी दिवप आनी त्या ऑटोनॉमींतल्यान तांकां कारभार चलोवपाक दिवप. मागीर तुमी तो रमण सिंग आसूं किंवा मध्य प्रदेशाक पळोवं किंवा राजस्थान जावं, शिवराज सिंग चौहान आसूं किंवा वसुंधरा राजे आसूं, जी एक ऑटोनॉमी दिवन
इन्क्लुडिंग नरेंद्र मोदी असो एज गुजरात चीफ मिनिस्टर. तर तांची स्वताची पक्षाची जी एक ऑटोनॉमी दिवपाची आनी स्थानिक नेतृत्वाक तयार करपाची जी एक तांची कल्चर आसा, आय थिंक त्या कल्चराच्या फर्स्ट जनरेशनाचो भाग म्हळ्यार डेफिनेटली मनोहर पर्रीकार. हांव फर्स्ट जनरेशन कित्याक म्हणटा कारण अटल बिहारी वाजपेयी आसूं किंवा लालकृष्ण अडवाणी आसूं, हे राज्यस्तरीय राजकारण करपाक केन्ना पावलेच ना. ते राष्ट्रस्तरीय राजकारणाकच उरले. तांची उपरांतची जी भारतीय जनता पक्षाची फळी तयार जाली ती राज्यस्तरीय राजकारण करपाक लागली. ती तांची खरी म्हळ्यार राज्यस्तरीय पयली फळी. त्या फळींतली मनोहर पर्रीकार. त्याच बरोबर म्हज्या कामा भितर आनी दिल्ली सावन कोण मेतेर जावपा नाका, म्हजे प्रश्न आनी म्हजें प्रशासन हांव सांबाळपाक शकता, हेंय तितल्याच ठामपणान इम्पोज करपी असो लिडर तो आशिल्लो. आनी बेजिकली एक गजाल जाली अशी की तांची स्वताची एक अग्रेसीव इमेज, इन्सिस्टिंग इमेज, आनी दुसरी वटेच्यान काँग्रेसीची धांतोणां, हो जो कॉन्ट्रास्ट तयार जालो, त्या कॉन्ट्रास्टांतल्यान तूं जें म्हणटा की व्यक्ती आनी परफॉर्मन्स ह्यो दोन गजाली मुखार आयल्यो. कारण काँग्रेसी भितर मतदारसंघांचे मुख्यमंत्री आशिल्ले. मनोहर पर्रीकारान पयली फावट दाखोवन दिलें की मतदारसंघाचो मुख्यमंत्री न्ही जाल्यार कोण तरी एक राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून काम करपाक शकता. जंय घडये आपल्या स्वताच्या मतदारसंघात तांणी प्रचाराच्या दृश्टींतल्यान जावं किंवा भर दिवपाच्या दृश्टींतल्यान जावं एकूण तांचो प्रचाराचो टायम 90% पक्षा खातीर वतालो, घडये 95% वतालो. आनी पणजे खातीर प्रचार करतना ते 10 ते 5% प्रचार करताले आनी जिखून येताले. सो एक व्यक्ती म्हणून, एक लिडर म्हणून एक हाती पक्षाचो प्रचार करप आनी स्वताच्या मतदारसंघापुरतो मर्यादीत रावनासतना एक राज्यस्तरीय अजेंडा लोकां मुखार दवरप, हें काँग्रेसीच्या खंयच्याच नेतृत्वान गोंया भितर केन्नाच केलें ना. तो कॉन्ट्रास्ट जेन्ना एस्टाब्लीश जालो तेन्ना डेफिनेटली लोक एक जर मनीस मनार घेता आनी एक लिडर जर आपले मनार घेता जाल्यार तो कन्स्ट्रक्टिवली कितें तरी करपाक शकता हाजी लोकांक जाणीव जाली आनी लोक मागीर त्योच गजाली बाकीच्या पक्षां मदीं सोदपाक लागले. होच मुद्दो आतां तुवें उलयतना उल्लेख केला त्या प्रमाणे आज जी भाजपाची स्थिती आसा, आज आमी पळयतात पक्षा कडेन तांचे फाटल्यान एक सक्सेसर ऑलमोस्ट झिरो, तांचे फाटल्यान सक्सेसर आज ना. ह्या परिस्थिती कडेन पळयतना आमी मनोहर पर्रीकाराचें तें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यश म्हणून पळयतले काय ती भाजपाची संघटनात्मक पावड्यावेली अपयश अथवा तो फेल्युअर अशें पळयतले, कितें म्हणून पळोवप ताका? कारण ही हॅज डेवलप्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक लँडमार्क लार्जर दॅन लायफ. दोन भाग आसा तातूंत भितर. पयलो भाग आसा की मनोहर पर्रीकार हांकां जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर म्हूण दिल्ली वचचें पडलें, आय थिंक दॅट वॉज द फर्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी फॉर भारतीय जनता पार्टी टू गिव अ ऑल्टरनेट लिडरशीप विदीन द पार्टी. तांणी ती लक्ष्मीकांत पार्सेकाराच्या रुपान ट्राय केली पूण ती सक्सेसफूल जाली ना. सक्सेसफूल जाली ना दोन पावंड्याचेर. म्हळ्यार जो तांचो फुडल्या विधानसभेक ते 13चेर पावले, हातूंत भितर जितलो लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचो हात आसा तितलोच मनोहर पर्रीकाराच्या 2.5 वर्सांचोय हात आसा. एट द सेम टायम पार्सेकर स्वता जेन्ना निवडणूक हरले तेन्ना एक नेतृत्व म्हणून, म्हळ्यार हांव तुका सांगतालो तोच मुद्दो की स्वताची कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव सहज जिखपाक शकता पूण हांव राज्याचो अजेंडा मुखार दवरून काम करतलो, हें जें मनोहर पर्रीकारान केलें घडये तेंच करपाचो प्रयत्न पार्सेकारान केलो पूण राज्याचो अजेंडा धरपाक गेलो आनी स्वताची कॉन्स्टिट्युएन्सी गमावन बसलो, जें मनोहर पर्रीकाराच्या बाबतींत केन्नाच जालें ना. सो हो जो फरक आसा हो डेफिनेटली तो लार्जर दॅन लायफ ताची जी इमेज आशिल्ली ती तातूंतल्यान जो प्रॉब्लेम तयार जाला ताच जालात. बट म्हाका तातूंतल्यान दिसता की मनोहर पर्रीकाराचें स्वताचें एक जर अपयश आसत तातूंत भितर जें हांव सुरवातीक म्हणना, कारण जो इवन ते डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना ही वॉज फीट अँड ही वॉज फायन. पूण ज्या दिसाक कळ्ळें फाटले फेब्रुवारीक की ही इज नॉट वेल, ही इज क्रिटिकली अनवेल अँड इट कॅन बी टर्मिनल, ह्यो गजाली जेन्ना जाल्यो तेन्ना निश्चितच भारतीय जनता पक्षा कडेन आनी मनोहर पर्रीकारां कडेन एक वर्साचो काळ आशिल्लो टू क्रिएट अ प्लॅन बी, टू क्रिएट एन ऑल्टरनेट अरेंजमेंट विदीन द पार्टी. ती घालपाक जर तांचें अपयश जालें न्ही, आय थिंक दॅट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लेम जो आमी आतां पळयतात. कारण फाटले एक वर्साचो काळ आसून सुद्दां पर्यायी वेवस्था तयार करप, हांव पर्यायी नेतृत्वच म्हणना पूण पर्यायी वेवस्था तयार करप हें ना भारतीय जनता पक्षाक जमलें ना मनोहर पर्रीकाराक जमलें. आय थिंक तातूंतल्यान आतां जें आमकां
कन्फ्युजन दिसता तें तयार जालां. हे 1-1.5 वर्साचे समजा आतां तांचो हातुणावेलो समजा काळ पळयलो, खूब जाणांक मनोहर पर्रीकर हाजे बद्दल केन्नाच तशें वायट मत अशें हें नाशिल्लें, पूण त्या ज्या पद्दतीन ते लास्ट आपले हातूंत घश्टे काडटात, म्हणजे ज्या मनशान राज्या खातीर 20-25 वर्सां आपलें सगळें आयुश्य ओंपलें, ताणें लास्ट खिणाक अशे तरेन स्वताचेर इतलें शारिरीक हें करून स्वताचें हें अजून तो पोस्ट सांबाळप आनी अजून तो धकाधक करप, ती धकाधक खूब जाणांक मानवली ना. आनी ताका कोणें तरी एक मत अशें येतालें की ताका रिलीव करपाचो बाबा, म्हणजे इतले घश्टे काडपी मनशाक बाबा निमाण ताजे शेवटचे लायफाक तरी ताका रेस्ट दिवन बरे भशेन ताजें हें करात. आनी अशे तरेची फिलींग लास्ट गोंयकारां मदीं तयार जाल्ली. हाजे कडेन तूं कशे तरेन पळयता? Yes, I want to tell this incident because of this question which is very pertinent. तांकां जेन्ना डिटेक्ट जालें की हें दुयेंस जालां म्हणून, तेन्ना गोंयांतले नामनेचे कॅन्सर तज्ञ डॉक्टर शेखर साळकर, जे मनोहर पर्रीकार हांचे खास मित्रय बी, हांव तांचे कडेन उलयतालो आनी हांवें तांकां विचारलें की दोतोर कितें दिसता की मनोहर पर्रीकारान आतां रेस्ट घेवपाक जाय. सो ही टोल्ड मी अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तो म्हणपाक लागलो तो जर काम सोडून घर बसलो न्ही, आपूण जितलो ताका वळखता, तो चड खसतलो. ताका लास्ट दीस मेरेन काम करत रावूं दी, तो चड जगतलो म्हणून. बरोबर. आनीक ही तांची उतरां आतांची न्ही, हांव फाटल्या फेब्रुवारींतलीं उतरां सांगता. कारण आपण खूब पेशंट पळयल्यात, प्रत्येकाची हें वेगळी आसता, प्रिफरन्सीस वेगळे आसतात. जितलो आपूण मनोहर पर्रीकाराक वळखता, तांणी लास्ट दीस मेरेन काम करूं दी, जाल्यारच ते चड जगतले आनी त्या जगण्याचो तांकां त्रास जावचो ना. ही गजाल म्हाका ताणें तेन्ना सांगिल्ली. आनी काल सुद्दां हांव तांची जी एक डॉक्टरांची टीम आशिल्ली, तातूंतले कांय जाणां कडेन उलयतालो. सो तेयी सांगताले, सामके भावूक जावन सांगताले की पयर रातीन तांगेली भलायकी बिगडली आनी ह्यो सगळी बातमी येवपाक आमकां स्टार्ट जाल्यो. ताणें म्हाका सांगलें की त्या दीस सकाळीं सुद्दां तांणी कांय फायल हाताळिल्ल्यो, कांय 2 ऑफिसरां बरोबर चर्चा केल्ली आनी ते उलयिल्ले. आय थिंक दॅट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अँड ही कुड हॅव ओनली लिव्ड लायक दॅट. तांचो जसो स्वभाव आशिल्लो, ही कुड हॅव ओनली लिव्ड लायक दॅट. आतां दुसरो मुद्दो जो आसा तो तांकां रेस्ट दिवपाक जाय आशिल्ली काय कितें, किंवा रिलीव करपाक जाय आशिल्लें कितें. तातूंत भितर म्हाका पॉलिटिकली 2 मुद्दे दिसतात. पयलो मुद्दो जो दिसता, ह्या सरकाराक जितली लेटर ऑफ सपोर्ट आयल्यान ती ओनली इफ मनोहर पर्रीकर इज द चीफ मिनिस्टर म्हूण आयल्या. अशी परिस्थिती भितर तांणी मुख्यमंत्री म्हूण रावप, देर वॉज नो अदर ऑप्शन. बट तांचे जाग्यार एक डेप्युटी चीफ मिनिस्टर किंवा समबडी हू कॅन असिस्ट हिम ड्युरींग दीस 1 year पिरियड, लर्न्स दी ट्रेड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अँड हँडलिंग द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर, आनी देन ही टेक्स ओवर. ही जी एक प्रक्रिया जावपाक जाय आशिल्ली, ती प्रक्रिया जाली ना. आय थिंक ताका लागून आमकां ही पोकळी दिसता. ती जर प्रक्रिया फाटली 1 वर्सा भितर जरी जाल्ली जाल्यार ही पोकळी दिसनाशिल्ली. हो जो आतां फाटले 1-1.5 वर्साचे जर अथवा तांचे फाटले 25 वर्सांचे जर आमी परफॉर्मन्स पळयलें, जाल्यार हो लिडर एनफोर्समेंटा खातीर म्हणजे एफिशियन्सी खातीर इतलो अट्टाहासान वागतालो की कांय वेळार तो स्वता खातीर म्हणजे एनफोर्समेंटा खातीर कांय सिस्टमी बायपास करून नव्यो सिस्टमी उब्यो करतालो. सो उदाहरणार्थ तांणी GSIDC फॉर्म केलें, जे प्रोफेशनल लेवलाचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें करपा खातीर. मागीर IPB तयार केली. अश्यो खुबश्यो गजाली एज अ टूल, एज अ वेसल फॉर फास्ट एनफोर्समेंट. पूण एका वटेन ताचेर ती बायपास करतात वेवस्थेक म्हणून टिकाय जाताली. हाऊ डू यू लूक एट इट? म्हणजे एकदां सरकारी जंजाळाक इतलो मनीस आडकता की मनीस परफॉर्मन्स दिवपाक पावना, वेगळ्यो वेवस्था केले शिवाय परफॉर्मन्स दिवंक पावना, आनी वेगळ्यो वेवस्था केली की तुवें बायपास केली म्हणून टिकाय जाता त्या फुडाऱ्याचेर. एक गजाल आमकां हाऊ डू यू लूक एट इट? इवन हें जें तांचें कॅबिनेट आसा, इट इज अ व्हेरी यंग कॅबिनेट. खुबशे मिनिस्टर जे आसात ते यंग आसात, फर्स्ट टायमर्स आसात आनी यंग आसात. यंग आसतना तांकां एक स्वताची स्पिडीन ते काम करपाक सोदतात. तांची खूब जाणांची जर कागाळ पळयली जाल्यार तांची जी पेस आसा एक मिनिस्टर म्हणून, आनी ब्युरोक्रेसीची जी एक पेस आसा, ती पेस जुळना आनी ताका लागून तांकां खूब त्रास जातात. तुमी जर मनोहर पर्रीकार जेन्ना पयली फावट गोंयचे मुख्यमंत्री जाले तेन्ना तांची हीच परिस्थिती आशिल्ली. ते तितलेच यंग आशिल्ले
आनी तितलेंच तांकां काम करपाक जाय आशिल्लें आनी ब्युरोक्रेसीची स्वताची एक पेस आशिल्ली. इवन तुमी फाटली तांचे 20-25 वर्सांचो जर कार्यकाळ पळयलो जाल्यार एक 5 ते 7 असे ऑफिसर आसात जाणें सतत तांचे बरोबर काम केलां. बरोबर. आणि ते ऑफिसर कितें तांचे फावरा लागून काम केलें ना, त्या ऑफिसरांनी तांचे एफिशियन्सीक लागून काम केलां. आणि ते प्रत्येक खेपेक जेन्ना मुख्यमंत्री जाले तेन्ना हेच 5-7 ऑफिसर तांचे बरोबर आशिल्ले. व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग अशी की जेन्ना दिगंबर कामत मुख्यमंत्री जाले तेन्ना हे 5-7 ऑफिसर दिगंबर कामतीन रिटेन केल्ले आपले बरोबर. सो इफ यू लुक एट द ब्युरोक्रेसी देर इज अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स जो एका मुख्यमंत्र्याच्या कामाचो पेंच घेवपाक शकता किंवा तांचे बरोबर त्या स्पिडीन काम करपाक शकता. आणि जेन्ना ते काम जायना जालें तेन्ना डेफिनेटली तांणी वेगवेगळे पर्यायी वेवस्था करपाक सुरवात केल्यो, जाका लागून ऑब्वियसली जेन्ना कंप्लायन्साचो इश्यू येता किंवा ब्युरोक्रेसीच्यो ज्यो सिस्टम्स फॉलो करपाचो इश्यू येता तेन्ना डेफिनेटली ते आरोप जावप स्वाभावीक आहा. पण एक गजाल दिसता की इवन GSIDC जावं GSIDCचे आरोप खूब जाले, भ्रष्टाचाराचे आरोप जाले, बाकीचे सगळे आरोप जाले. बट जे एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचे विजन दवरून तांणी GSIDC केल्ली तें विजनय तांणी तितल्याच प्रभावीपणान चालू दवरलें. प्रमोद, ह्या तांचो टेन्युअराचो समजा ओवरऑल असो जर आमी रिव्ह्यू घेतलो जाल्यार एक गजाल अशी दिश्टी पडटा की हो फुडारी केन्नाच आमचो फूल टेन्युअर ताचो आपलो कार्यकाळ पूर्ण करूंक शकलो ना. 5 वर्सांचो जो कार्यकाळ आसा तो केन्नाच पूर्ण करूंक शकलो ना. हाजी एक खंत सदांच गोंयकारां मदीं उरतली. हाऊ डू यू लूक एट इट? सुरेश, तुवें म्हळें कार्यकाळ पूर्ण करूंक शकलो ना म्हणून. ऑल 4 times. दीस वॉज द 5th time. आनी इफ यू रिमेंबर, म्हाका तर तूं जेन्ना हें सांगलें तेन्ना म्हाका स्ट्रायक जालें. आज 17 मार्च, म्हाका याद जाता 2017 जेन्ना विधानसभेची निवडणूक जाली तेन्ना म्हाका दिसता 11 मार्चाक आमचे रिजल्ट्स जाल्ले. आनी 11 मार्चाक रिजल्ट्स जावन ह्याच आठवड्याक ताणें 2 वर्सां पयलीं शपथविधी घेतिल्लो एज चीफ मिनिस्टर. आनी एक्झॅक्टली 2 वर्सांनी मुख्यमंत्री म्हण ते एग्जीट जाल्यात. सारकी ह्या आठवड्याक घेतिल्लो. इफ आय एम नॉट मिस्टेकन 11 तारखेक रिजल्ट जाल्लो आनी ताजे 3-4 दिसां उपरांत शपथविधी जाल्लो. आफ्टर दॅट ग्रेट कोलिशन ऑफ गोवा फॉरवर्ड, MGP आनी इंडिपेंडंट्स. आनी ह्या आठवड्या भितर ताणें एक्झॅक्टली 2 वर्सां पयलीं मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतिल्ली. सो ही हॅज एक्झॅक्टली कंप्लिटेड 2 years in this tenure and he has exited. तांचो पयलींचो जर टेन्युअर पळयत जाल्यार 2012 ते 2014 2 वर्सां आनी कितलेशे दीस. तूं जर ताजे पयलींचो टेन्युअर पळयत विच इज द लॉंगेस्ट टेन्युअर प्रोबेबली. जो 2001 तो 2005 मेरेन गेलो आनी ताजे पयलींचो 99 ते 2001. सो येस, कंटिन्युअसली हो जो आसा ताणें एकूयदां टर्म कंप्लीट केला. 2012 भितर ते करपाक शकता आशिल्ले पूण तांकां केंद्राक व्हेले. हय प्रमोद, आमी सुरवातीक समजा ह्या फुडाऱ्याचे समजा इनिशियल डेज पळयले. इनिशियल म्हणजे 0.1 वर्जन आनी 0.2 वर्जन म्हणून पळयतात पर्रीकाराचें. 1999 ते 2002-2004 मेरेन जो पर्रीकार आशिल्लो तो एक. आनी मागीर 2012 वर्जनाक तो खुबसो पॉप्युलिस्टीक जालो. हे तुवें फाटली इतलीं वर्सां ह्या फुडाऱ्याचे कितलेशेच टीव्हीर इंटरव्यू घेतल्यात आनी म्हाका खुबशे फाटी याद आसा की जेन्ना जेन्ना तांणी इंटरव्यू दिला ही वॉज सो वोकल की ताज्यो खुबश्यो कॉन्ट्रोवर्सी जाल्यात. तर आमी उलयताले प्रमोद ह्या विशयाचेर की तुजे अनुभव पर्रीकाराच्या इंटरव्यूआ बद्दल. सुरेश, दॅट्स व्हेरी इमोशनल ट्रीप कायंड ऑफ डावन द मेमरी लेन. पयलो इंटरव्यू जो कॉन्ट्रोवर्शियल जालो तो रेन्सीड पिकलाचो, जेन्ना मनोहर पर्रीकार वॉज टिप्ड टू बी द नॅशनल प्रेसिडेंट ऑफ द BJP. तातूंतल्यान तो तांचे अडवाणीचेर एक एक्सप्लेन करतना केल्ले कमेंटा वयल्यान कॉन्ट्रोवर्सी जाली. अनदर थिंग, वेन माय प्रोग्राम कंप्लिटेड 100 episodes हेड ऑन, 100व्या एपिसोडाक मनोहर पर्रीकर केम एज गेस्ट एंकर and he interviewed me.
तातूंत कॉन्ट्रवर्सी नाशिल्ली. ताजे उपरांतचो जो कॉन्ट्रवर्सी जे ते 2012 भितर मुख्यमंत्री जाले आनी मुख्यमंत्री जावन 3 म्हयने 100 दीस जेन्ना ताणें कंप्लीट केले, ते 100 दिसां उपरांतचो तांचो इंटरव्यू जो जालो, थंय ताणें तें स्टेटमेंट केल्लें की ह्या टेन्युअरा उपरांत आपल्याक रिटायर जावपाक जाय म्हण. जो इंटरव्यू लोक 6 म्हयने पयलीं आनी 6 आठवडे पयलीं सुद्दां वॉट्सॅपाचेर सर्क्युलेट करताले. ताजो उपरांतचो जो इंटरव्यू जालो तातूंत मदीं एकदां डिफेन्स मिनिस्टर म्हूण जालो आनी ताजे उपरांत परत कॉन्ट्रवर्सी जाली ती तांचो बाय इलेक्शनाचो इंटरव्यू, पणजेच्या बाय इलेक्शनाचो, जेन्ना ते डिफेन्स मिनिस्टर म्हूण राजिनामो दिवन गोंयांत आयले. जंय हांवें तांकां त्या 2012तल्या इंटरव्यूवाची याद करून दिली की तुमी रिटायर जावपाक सोदताले आनी आज परत इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतात. तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें की मनीस जो मेरेन फीट आसा तो मेरेन ताणें काम करत रावचें, तशेंच आपूण करतलो म्हणून. जो इंटरव्यू परत कॉन्ट्रवर्शियल जालो आनी ती बायटय बी परत आतां सर्क्युलेट जाताली. प्रमोद, येदी व्हडली लेगसी हो फुडारी आतां आमच्या फाटल्यान सोडून गेला, हांगच्या राजकारणाक, हांगचे राजकीय वेवस्थे खातीर सोडून गेला. पूण आज आमच्या मुखार अथवा गोंयच्या मुखार जो प्रॅक्टिकल प्रश्न आसा की ह्या फुडाऱ्या फुडें नेमकें कितें. आज पॉलिटिकल वेवस्था सुद्दां जर पर्यायी उबी करपाची जाली अथवा राजकीय वेवस्था, सरकारी वेवस्था, जाल्यार खंयच्याच पक्षांनी लिडर सांपडना, पॉलिटिकल कॉन्फिगरेशन्स तयार जायना, परमिटेशन कॉम्बिनेशन तयार जायना. आतां वचप कशें गोंयान फुडें, फालचो दीस उजवाडटलो तो सरकारी प्रशासन कशें चलतलें नेमकें, कशी स्थिती आसतली. आमी उलयतना सांगिल्लें की मनोहर पर्रीकर गेव बायपोलॅरिटी टू गोवन पॉलिटिक्स. ही बिकेम दी नॉर्थ पोल ऑफ गोवन पॉलिटिक्स. आज तो नॉर्थ पोल गेला म्हणून सकाळी सावन आमी वेगवेगळे वावडे आयकतात की कोण खंय वता, कोण खंय येता. म्हाका भंय तोच आसा सुयश की नॉर्थ पोल गेल्ल्यान परत तेंच स्टार्ट जायत म्हणून. हांव सकाळीं एका बारीकशा शॉपार गेल्लो कितें तरी घेवपाक, तेन्ना ह्यो वावडी चालू आशिल्ल्यो. तर थंय 2 जाण आमचे सामके अस्सल गोंयकार आशिल्ले. ताणें म्हाका एक बरो प्रश्न विचारलो, तुका दिसना म्हणपाक लागले आतां हें जें सगळें हे हांकां फोडून हाडटा म्हणटात, ते तांकां फोडून हाडटा म्हणटात, ते हांची अलायन्स पार्टनराक व्हरता म्हणटात, ते हांच्या आमदाराक फोडून हाडटा म्हणटात. हांकां म्हणपाक लागला आनी सांगपा जाय सिम्बॉलाचेर कॉन्टेस्ट करनाकात, तुमी इंडिविज्युअल म्हणून कॉन्टेस्ट करात आनी आमी इंडिविज्युअल म्हणूनच तुमकां निवडून दितात. मागीर तुमी निवडून आयले 40 जाण की तुमचे मदलो एक मुख्यमंत्री निवडात आनी त्या मुख्यमंत्र्याक मागीर कॅबिनेट निवडूं दी. आतां ओगीच आपूण ह्या पक्षाचो त्या पक्षाचो म्हणून आमच्या गोंयकारांची फकाणां करनाकात. हें त्या 2 जाणांनी म्हाका सांगलें. तुका दिसना म्हणपाक लागलो आमकां गोंयकारां हीच सिस्टम बरी, आतां हें चल्लां तें पळयल्यार. म्हाका तोच भंय आसा की तें जावचें न्ही आनी ते नॉर्थ पोल सावथ पोल उरचे, कारण ते फक्त राजकारणा खातीर उरचे न्ही, ते लोकशाही खातीर उरचे आनी लोकांक तो चॉयस मेळचो, इतलेंच दिसता. प्रॅक्टिकली आतां फालच्यान सिस्टम कशी आसतली, म्हणजे प्रशासन राज्यपालाच्या हातांत आसा आतां फालच्यान कशें कितें वता. लिगली रायट नाव देर इज नो गव्हर्मेंट, चीफ मिनिस्टर इज द गव्हर्मेंट. सो आतां परत नवीन सरकार स्थापन करपाची प्रक्रिया सुरू जावची पडटली. नवीन सरकार जेन्ना स्थापन करता तेन्ना आमकां खबर आसा काँग्रेसीन ऑलरेडी सरकार स्थापनेचो दावो केला कालच. अशी परिस्थिती भितर ताणें सांगलां राज्यपालाक आपले आपय म्हणून. राज्यपाल तांकां आपयतली काय ना हो एक मोठो प्रश्न आसा. आनी जर BJP परत सरकार स्थापनेचो दावो करता जाल्यार तांचो नेतृत्व कोण आनी कोणाच्या सकयल ते दावो करतात हो मोठो प्रश्न आसा. आनी तातूंत भितर सुद्दां सगळ्यांत व्हडलो जो प्रश्न आसा तो म्हळ्यार आतां 4 बाय इलेक्शनां जालीं. 3 आशिल्लीं काल मेरेन, आतां 4 जालीं. सो 4 आमदार नवीन येतले, ते कोणाचे येतले आनी ते कशे येतले हाजेर गोंयच्या फुडल्या सरकाराची स्टेबिलिटी थारतली. ताका लागून घडये राज्यपाल असोय निर्णय घेवपाक शकता की आतांच कोणाक सरकार स्थापन करपाक आपोवचे परस ही 4 बाय इलेक्शनां किंवा 3 बाय इलेक्शनां तरी पार पाडणी आनी ताजे उपरांत जे संख्याबळ तयार जाता आनी ताजे उपरांत जी टॅली तयार जाता त्या टॅली प्रमाणे कोणाक सरकार करपाक आपोवपाचें तें थारावया. सो टील देन प्रोबेबली टील 23 मे ज्या दिसाक आमकां निकाल कळटले, गव्हर्नर मे चूज टू पुट द असेंब्ली इन सस्पेंडेड एनिमेशन. तर
ह्या एक अनिश्चिततेच्या पॉयंटाचेर आमी ही चर्चा सद्याक सोंपयतात. आमचे बरोबर आशिल्ले आमचे एडिटर प्रमोद आचार्य. तर सद्याक अशी परिस्थिती आसा, अनिश्चित म्हणजे राजकीय वेवस्थेच्या पातळीचेर अनिश्चितता, सरकारी पावड्याचेर अनिश्चितता, राजकीय पक्षाच्या BJPच्या फुडाऱ्याच्या पावड्याचेर अनिश्चितता, सगळें अशें आसतना एक तरी सुद्दां फाल्यां सकाळीं आमच्या मुखार जो प्रश्न आसा की गोंय हें फुडें कशें वतलें, ह्या प्रश्नाचें सुद्दां उतर अजून आमचे कडेन ना. पूण आयचे घडयेक आज जी परिस्थिती आसा की सगळ्या गोंयांत दुखवटो पातळ्ळा, सगळ्या मळावेले लोक ह्या फुडाऱ्याक आपली श्रद्धांजली दिवपा खातीर थंय ताळगांव वतात. जसो अजून फुडली कार्यावळ पक्षान जाहीर केल्ली ना, सरकारान जाहीर केल्ली ना. सद्याक गोंय दुखवट्यांक आसा. पूण तांची दर्शन खंय जातलें, कशें जातलें, कितले वेळ मेरेन उरतलें, निमाणी यात्रा कशी जातली, हाजें जशें जशें आमचे कडेन म्हायती येतली तशें तशें प्रुडंट तुमचे मुखार ती म्हायती हाडत रावतले. ह्या फुडाऱ्याक निमणी आमची श्रद्धांजली ही आर्ग दितना ही आमची चर्चेची कार्यावळ, ही ताच्या लेगसीची कार्यावळ आमी हांगाच सोंपयतात. नमस्कार.